एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? म्हणता रे हाय म्हणून. आत्ता येला स्कूलांतल्यान आत्ता येला. आता खाता फो खाता. हाय म्हणता रे. जस्ट आत्ता येला. न्हालो, पेपर दाखयलो म्हाका. बरयला हेणेन आयज. इजी इल्लो इंग्लीश पेपर न्हू रे. हय बरयलो ताणें. आनी आतां न्हालो मागीर बसलो फो खावपा. आयज केल्ले फो शिवाचे ऑल टायम फेवरेट. बेजार येता कितें टिफिनाक करूं सकाळचे, म्हणजे ब्रेकफास्टाक कितें करूं टेंशन येता. आनी जेवणाक कितें करपाचें. आनी जे दिसा नॉनवेज खाता पळय तें बरें बाबा. कितें एक नुस्तें हाडलें हुमण केलें जालें. शिवराकाचें खूबच टेंशन. ओके सो काल हांवें कांय ब्लॉग करूं ना. काल कोणा खबर न्हिदून उठलें सकाळीं, झाडू मारलें, अशें जिवाक बरें दिसनालें. चक्कर कशें येवपा लागलें. न्हिदूनच रावल्लें हांव. न्हिदूनच स्टडीज घेतलें हांवें न्हू रे. न्हिदूनच हांव म्हणटा हांव न्हिदून रावता, तूं स्टडीज कर आनी यो म्हटलें. सो आयज आसलें इंग्लीश पेपर. सो काल हांवें कांय अशें ब्लॉग करूं ना. सो आतां म्हजें डेली अशें ब्लॉग बी येवचें ना. इफ जिवाक बरें दिसलें हांव व्हिडिओ करता, नाजाल्यार हांव करचें ना. ओके सो घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा. टायम जालो 11:30. सो आतां हांव ब्लॉग स्टार्ट करता. म्हाका न्ही एक कमेंट येयल्ले. बॅड कमेंट न्ही, हांव बरेंच कमेंट येयला. म्हाका तशी बॅड कमेंट बीन कांय येना. हांवें संडे नुस्तें हाडपाक गेल्लें न्ही, हांवें तें लसूण हाडलेलें. एकल्यान कमेंट केल्लें की तूं म्हणटा आमकां लसूण खूब लागता, पण तूं रेसिपीन बीन लसूण यूजूच करना खंय. आमी म्हाका दिसता ते आमची व्हिडिओ ती कोण कमेंट केला पळय ती आमची व्हिडिओ डेली पळयना. रेगुलर पळयता पळय कोण आमचे. आनी पयलीं पासून आमचे कोण व्हिडिओज पळयत दाखयता तुमकां लसूण हांवें कितले काडून दवरला मम्मीन पळय. जे आमचे कोण रेगुलर व्हिडिओज पळयता पळय पयलींच्या तांकां खबर आहा की आमगेर लसूण कितले वापरता. एक म्हणजे आमी जिंजर गार्लीक पेस्ट पॅकेट हाडना शॉपांतल्यान, आमी घरा करता न्ही. हय तुमकां खबर आहा जिंजर गार्लीक पेस्ट रेसिपी हांवें ऑलरेडी तुमकां शेअर केला. आनी आमकां न्ही तें पॅकेटांतलें हाडटा पळय तें आमकां इतलें बरें लागना. आमी घराच करता. लसूण आलें थोडें हळद घालून न्ही आमी पेस्ट करता. तें जालें. नेक्स्ट आसा नुस्त्याक मसाला बीन न्ही आमी घरात करता. तुमकां खबर आहा रेड मसाला, ताकाय लसूण खूब लागता. सो तुमकां तें आलें लसूण पेस्ट, नुस्तें लावपाचो मसाला बीन ऑलरेडी तुमकां शेअर केला. सो जेन्ना आमी परत परत करता पळय तें तुमकां हांव दाखयना, कित्याक ऑलरेडी तुमकां हांव शेअर केला न्ही. तुमकां आनी कितें परत दाखोवपाचें. सो जिंजर गार्लीक पेस्टाक आनी नुस्तें लावपाक मसालाक लसूण खूब लागता. आनी दाळ जेन्नाय आमगे दाळ करता न्ही आमी तडका मारतात लसणाचो. ते बी 2-3 घेवन मारना, भरपूर लागता. म्हाका मम्मी म्हणटा तूं कितलें लसूण घालता. म्हाका न्ही लसूण घातल्यार न्ही जेवण टेस्टी येता. मागीर केन्ना केन्ना आमगेर प्रॉन्स बटर गार्लीक करता, बटर नान करता. ते डेली आमी अशें करता पळय तुमकां दाखयना हांव. ऑलरेडी तुमकां दाखयला न्ही हांवें. सो ती म्हणटा तूं लसूण हाडटा खूब लागता म्हणटा, पण तूं यूजूच करना खंय, म्हणजे हांवें केन्ना पळोवंक ना खंय. सो जे कोण म्हाजे रेगुलर व्हिडिओज पळयता पळय तांकां कळटलें आमकां लसूण खूब लागता. स्पेशली भाजीक, मागीर दाळीक तडका मारूंक जाल्यार, पिकल आनी पिकल मम्मीचे मँगो पिकल तुमकां हांवें शेअर केला. तर तितून आमी न्ही लसणाचो फोंड मारता. थोडे जाणां लसणाचो फोंड बी मारना लोणच्याक, आमी मारता. सो आमकां तें आवडटा. अशें वायट कमेंट न्ही आं, ताणें बरेंच कमेंट केला अशें कांय ना. तुमकां सांगया म्हटलें तिका. आतां जिणे कोणें म्हाका कमेंट केला पळय तें कळ्ळा आसतलेंच. रेगुलर व्हिडिओ कोण पळयता पळय तांकां खबर आहा आमगे कितें यूज करता, कितले यूज करता तांकां खबर आहा. जे कोण मदींच व्हिडिओज पळयता न्ही तांकां कितें कळचें ना. तेजें म्हणून कांय चूक ना. ओके सो म्हटलें क्लियर करया म्हटलें. कितें जालें अरे पुसून खा रे. हेजें अशेंच जालें खंय. अर्दगूड खाता. मागीर एकांक सुमार बी वयता सकपाक किचनांत कितें खावपा आसा काय म्हणून. सगळें फिनिश करते. सकाळ उडोवनाका. मशीन मारला आनी पुसला. हयच करता. मागीर राग येता. मागीर मशीन मारला आनी पुसला आनी तो सकाळ उडयता. ओके सो हांवें न्ही फस्ट टायम म्हज्या लायफान अशें म्हणटा नायकासून हांवें मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर केला. फस्ट टायम हांव केन्ना अशें हांव नायकांतल्यान ऑर्डर करना. म्हणजे हांव अशें मेकअप बीन यूज करना. रा रे मेकअप बीन अशें यूज करना. तुमकां खबर आहा जस्ट एक फावंडेशन, लिपस्टीक, काजळ, मागीर आयब्रो हेका इतलेंच आनी कॉम्पॅक्ट पावडर मेळटा तितलेंच. सो दिस टायम न्ही हांवें नायकासून न्ही ऑर्डर केला. पणजी न्ही नायकाचें शोरूम आसा. दी रे पणजी न्ही नायकाचें शोरूम आसा. सो सद्या न्ही हांव भायर बी सरना गर्मेन. आनी तो शिव मातसो कामाक बिजी आसता न्ही ताका लागून म्हटल्यार ऑनलायनच ऑर्डर करया म्हटलें. नायकाचें एप डावनलोड केलें आनी ऑनलायन ऑर्डर केलें हांवें. बरें तेंची ऑफर बीन चालू आसा. ओके सो केन्ना आतां तुम्ही म्हणटले फस्ट टायम तुम्ही ऑर्डर केला कित्याक लागून ऑर्डर केला न्ही तुमकां मागीर कळटलें. हेजे एग्जाम सपोनी मागीर तुमकां कळटलें हांवें मेकअप प्रोडक्ट बी कित्याक ऑर्डर केला ते. ओके सो
प्रोडक्ट ऑर्डर केला म्हणजे मेकअप बीन सगळें हांवच करतलें इतलें समजून घ्या कित्याक लागून तें तुमकां मागीर कळटलें थोडे दीस रावात तुमी सो हांवें सगळें हांगासर मस्कारा मागीर प्रायमर असले बीन न्ही हांवें लायफान केन्ना यूज करूं नये हांवें फर्स्ट टायम कित्याक म्हाका न्ही मेकअपाचेर चड अशें खर्च करप अशें आवडना पण दिस टायम म्हाका गरज पडलें तुमकां हांव सांगता मी कित्याक तें मागीर हें आसा लायनर हांगा लावपाक पळय अर्दपूर खबर ना म्हाका कितें तें हें एक लिपस्टीक हें लिप ग्लोस म्हणटा पळय तें हांवें लायलां हांवें लायट खबर आहा खंय लावप तें ओके आनी हें एक किट ऑर्डर केलां हांवें मार्स हें सगळें म्हाका न्ही पयर येयलें आनी थोडे ब्रश बीन ते सगळे ऑर्डर केला हांवें ते सगळे ब्रश बीन धाकटे येयले पळय इतले बारीक बारीक येयला व्हडले आहा मेळ्ळे 2-3 सो हे सगळे आनी एक हांवें ऑर्डर केल्ले काल मॉइश्चरायझर लॅक्मीचे खंय आले हाड तें डब्बी कशी मॉइश्चरायझर ते आहा मरे थंय काल ऑर्डर केल्ले मॉइश्चरायझर एक ऑर्डर केला आनी एक हांवें ऑर्डर केल्लेले ते काल येयले पण सामके प्रोडक्ट न्ही डॅमेज जाला सारके सो आयज म्हाका हें रिटर्न करूंक जाय आनी नायकासून हांवें फर्स्ट टायम ऑर्डर केला आनी म्हाका भंय रिटर्न करपाचें ऑप्शन बी आसा काय ना हे काल पयले बसून आमी आसा ताका रिटर्न ऑप्शन आय शॅडो ऑर्डर केले बरे आहा हेंचे अशें पण भितरले सगळे न्ही डॅमेज जाला म्हणजे सगळें तुटला हें पळयात हांगासर एक म्हणजे हें जाला पिठो असो जाला हो एक हांगासर एक आनी हांगासर एक 3 न्ही अशें पिठो जाला म्हणजे डॅमेज जाला सो म्हटलें तांकां रिटर्न करया आयज येतलो व्हरपाक सो खूब अशें हांवें कितें ऑर्डर केलां एमेझॉन आसूं मागीर मिशो आसूं केन्ना कांयच अशें डॅमेज बीन जावंक ना सो फर्स्ट टायम हें डॅमेज जाला आनी हें लॅक्मीचें मॉइश्चरायझर हें ऑर्डर केलां सो इतलेंच हांवें ऑर्डर केलां केन्ना अशें इतलें करना हांव आनी नायकाचें न्ही मातशें आसता एक्सपेन्सीव पण तेंचे न्ही प्रोडक्ट बरे आसता म्हणजे कमी रेटाचे बी खूब कितें मेळटा मेकअप प्रोडक्ट बीन पण जेन्ना तुमी फेसाक बीन अप्लाय करता न्ही कितें आसूं ते बरे क्वॉलिटीचेच घेवंक जाय सो हें आतां म्हाका आरामसे 1 year यूज करूंक मेळटा आरामात म्हणजे खंय खंय मेन फंक्शनाक गेल्यारूच यूज करपाचें आनी पळय हाती सगळे शायन पळयात हें हाड रे टिश्यू पेपर हाड रे ओके सो आयज येतलो व्हरपाक सो हें सगळें हांवें ऑर्डर केलां नायकांतल्यान फर्स्ट टायम सो सांगता मागीर तुमकां कित्याक लागून ते चण्याचे सुका करता कसले चणे ते तांबडे चणे रेड चणे सुका करता म्हटलें करतात न्ही तुमकां हांव शेअर करता मागीर परत जावचें ना सोंपले न्ही चणे चणे सोंपले ताका लागून हांवें थोडेशे आसलेले आयज मम्मी म्हणपाक आपूण सुका करता तेजी रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता ओके सो तेच्या मागीर न्ही मम्मीन म्हाका एक डिमांड केला कर म्हणून केन्ना तशी म्हणना म्हाका आपल्याक हें जाय तें जाय म्हणून सो दिस टायम ती म्हणपाक आपल्याक जाय आपल्याक खावंकूय दिसला खंय सो तें करतलें मागीर हांव तिका स्पेशल खावपाक यो सांग तुजो पेपर कसो गेलो हां बरें गेला बरला बरें कितें बरलं देवा खबर ऐकलंय न्हू रे चल ओके चला या आमी किचनान सो मागीर हांव मम्मीची रेसिपी करतलें म्हाका जेन्ना कितें जाय तेन्ना ती म्हाका करून दिता सो आयज तिणें म्हाका सांगलां करपाक कितें तरी सो आई कितें जाय खावपाक मागीर सांगता सो ती बरें आपल्याक खावंक दिसला म्हटलें करया म्हटलें चल ओके सो पयलीं आमी ते चण्याचे सुका करया कसले चणे खबर आहा असले चणे रेड का ब्रावन कलर चणे हेजी न्ही सुका मम्मी बरी करता म्हाका खूब आवडटा म्हाका सिंपल आहा व्हडलेशें कांय ना ओके तर या आमी किचनान काल शिवनाथान न्ही हें हाडलेलें टेंडर कोकोनट हें पळयात अशें दिसता की वयल्यान पडला भशेन भितर उदक न्ही सामकें हें स्वीट ना च्या हाडलें तेणें हांवें तूं काय रे रा रे धुवून घे सो हेका एक पी म्हटलें म्हणजे उदीक इतलें स्वीट ना आनी सामकें हें कशें मातशें कितें म्हणटा ताका टेस्टूच ना उदक खूब टेंडर कशें आहा तें भितर मलाई बीन ना मागीर बोव मारनाका उदक बरें आहा न्ही भरून आसा पण तें उदक न्ही तें टेस्ट ना आनी भितर मलाई बीन कांयच ना बरें उदीक टेस्ट आसा म्हाका टेस्ट मेळोंक ना चल बस पी चल चणे न्ही मम्मीन रातचे भिजत दवरलेले मागीर सकाळीं ताका कुकरान घालून कितें सिटी काडला 5 सिटी काडला सो पळय हे चणे अगेन बरें शिजलेले आसा 5 सिटी काडला थोडेशें मीठ घालपाचें आनी ताका 5 सिटी काडपाचें ओके आतां करया आमी भाजी कांदो चॉप करून घेतला टोमॅटो चॉप करून घेतला 1/4 कप न्ही हांगासर सोय घेतला हे गरम मसाला एक धाकटो चमचो एक व्हडलो चमचो घेतला चिली पावडर आनी हळदीचो पिठो आनी लसूण धाडून घेतला हे पळयात आनी कढीपत्ता इतलेंच खूब सिंपल आहा हें भाजी
सो तेल घालता कितले 4 चमचो तेल घालता. सो आतां घालता सासवां घालता. घाल. सो हांगासर लसूण घालता. कढीपत्ता घालता. घाल. मातशें लसूण न्ही ब्रावन जायसर न्ही मातशें भाजून घ्या. सो आतां घालता कांदे चॉप करून घेतला ते घालता. आनी कांदे न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटांनी फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांगा फ्राय जाल्ले आसा. आतां घालता टोमॅटो. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही हाका कुक करून घेयात. हय जस्ट थोडेंशें मीठ घालता कित्याक आनी चणे न्ही कुक करतना मीठ घातला मातशें पळोवन मीठ घालात. ओके. सो आतां घालता हळदीचो पिठो आनी टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. रेड चिली पावडर आनी गरम मसाला घाल. घालता सोय घालता. सो बरें मिक्स करून घेयात. सो हे पळयात बरें मिक्स केला आनी जस्ट न्ही 1 मिनटांनी बरें ताका कुक करून घेयात मसाला. ओके. सो हे चणे शिजल्ले उदक न्ही थोडेंशें घालात आनी जे मसाला आहा पळय मातशें बरें ताका कुक करून घ्या 1-2 मिनटां. आनी उदक बीन घालनाकात. हेंच उदक घालात चणे शिजयल्ले. ओके. मातशें एका न्ही बरें कुक करून घेयात. उदक घालून मिक्स केला धांपोवन न्ही कितले गे मातशें 1-2-3 मिनटां ताका कुक करून घेयात. धांपोवन दवर. सो हे पळय 2-3 मिनटांनी एका बरें शिजोवन घेतला. सो आतां घालपाचे चणे घाल. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो थोडे उदक न्ही काडून दवरला. सगळें उदक घालनाकात कित्याक खबर आमकां न्ही हें ड्राय करूंक जाय सुक्का करूंक जाय न्ही गे. हय ताका लागून. सो हे पळयात मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां धांपोवन न्ही आमकां हें मातशें ड्राय करून घेवंक जाय की चणे न्ही ऑलरेडी शिजलेले आसा व्हडलेशें कांय ना. तर धांपोवन ताका 5 मिनटांनी हें काड कोथंबीर. सो 5 मिनटांनी ताका मातशें कुक करून घेवया. उदीक ड्राय जाय म्हणजे उदीक मातशें ड्राय जावं न्ही. सो हें पळयात जाल्लें आसा आनी थोडेशें उदक आसलेलें न्ही तें उदक घालप ना कित्याक आमी ड्राय करतले आनी मागीर तें न्ही ड्राय जाता. सो हें पळयात कोथंबीर चॉप करून घेतला तें घालता. घालू. मुद्दम तुमी हे ट्राय करात. खूब बरें लागता ही भाजी. चपाती वांगडा खावंक बरें जाता. हे ट्राय करात सुक्का. ओके. बारीक गॅस करून दवरात तें आनी ड्राय जातलें. ओके. सो आईक कितें खावंक दिसलें खंय. हांगा सगळ्यांक बरें बरें रूच लागता. पुताक बापायक ऋतुकाचें खूब व्हडलें लिस्ट आसा. हांवें म्हणलें तुजें एग्जाम सोंपोवन मागीर हांव करता. सद्या म्हाज्या टायम ना करपाक म्हटलें. आनी आतां मातशें एग्जाम टायमार थंड बीन खावपाकूय भंय दिसता हय का न्ही. सो म्हणटा तुजें एग्जाम सोंपलें न्ही तुका जाय तें हांव करूंक घालता. सो आईच्या एक डिमांड आयज कंप्लीट करया. केन्ना म्हाका तिणें अशें म्हणूंक ना आपल्याक कितें करून दी म्हणून. कितें गे सांग गे. मम्मी आतां वयता न्हांवपाक. चल ताका कितें जाय खावपाक. कितें गे सांग गे. रवे केक. रवा केक. दुकानाचे हाडलेले म्हाका आवडना ते केक. तिका ते मैदा घातले केक बी अशें आवडना कळ्ळें तुमकां. ओके. सो जेन्ना हांव चॉकलेट केक बी हाडटा तिका आवडटा. तिका रव्याचे केक खूब आवडटा. सो म्हणटा आयज रवा केक करया म्हटलें. हय. सो सगळे हांव इंग्रिडियंट काडून दवरता मागीर तूं दाखयता. एगलेस हांव अंडा बी कांय घालचें ना. एगलेस करतलें. खूब तेंपार करूं ना हांवें. हां चल. ओके. सगळें काडून दवरता इंग्रिडियंट्स मागीर दाखयता तुमकां. ओके. चला आतां करया आमी रवा केक. सो पयलीं घालता हांव 1 कप रवा. सो हांगासर न्ही हांव 2 कप रवा घेतलें. सो आनी 1 कप हांव रवा घालता. आतां हें न्ही आमकां फायन न्ही पावडर करून घेवंक जाय. सो आतां घेतला हांवें बाऊल. आतां तूं घालता 1/2 कप कड घालता. सो आतां घालता हांव 3/4 कप पावडर शुगर घालता. शुगर न्ही आसा पळय 1/4 कप. तो हो न्ही आमकां 3 टायम्स घेवंक जाय म्हणजे 3/4 कप आमकां घेवंक जाय पावडर शुगर. सो आतां घालता 1/4 कप ऑयल घालता कुकिंग ऑयल. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो मिल्क पावडर. सो बरें हें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय. एकदम स्मूथ अशें न्ही आमकां करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करात. सो हें पळयात स्मूथ पेस्ट जाल्लें आसा. सो आतां न्ही आमी तें हें घालया रवा जे पावडर केल्लेलें. सो रवा घालता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें हांव मिक्स केला. काय उदक किंवा दूध बी हांवें काय ऍड करूं ना. जे दहीचें मिक्सचर आहा पळय तितून ताका हांवें मिक्स करून घेतला. आतां हें मिक्स करून न्ही आमकां जस्ट 15 मिनटांनी सायडीन दवरूंक जाय कित्याक रवा आनी मातशें बरें फुलोवंक जाय. ओके. सो 15 मिनटांनी हांव सायडीन दवरता. सो 15 मिनटां जाल्लीं आसा. हें पळयात बरें हें सोक जाल्लें आसा.
सो आता घालता 1 टीस्पून बेकिंग पावडर. सो आता घालता 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा. सो आता घालता हांव दूध न्ही पयलीं हांव 1/3 कप दूध घालता. दूध घालून न्ही पयलीं आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी आमकां दूध लागतलें. सो आनीक थोडेंशें दूध घालता. सो पयलीं हांवें 1/3 कप घातला, आतां थोडेंशें घातला आनी बरें हेका पयलीं मिक्स करून घेयात. सो हांगासर हांव सगळें घालता. सो हे पळयात बॅटर न्ही हे पळयात अशें जावंक जाय. सो हांवें हांगासर न्ही 1/3 कप न्ही 2 टायम्स घातला. ओके, सो हें बरें जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून वनिला एसेन्स. सो जालें इतलेंच आनी कांय ना. ताका बरें मिक्स करून घेता. सो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. तुमकां जाय जाल्यार न्ही ह्या स्टेजीर न्ही तुमी टुटी फ्रुटी घालूंक शकता. ओके, म्हाज्यार टुटी फ्रुटी ना सो हांव घालचें ना. सो हांगासर न्ही हांवें थोडेशें ऑयल लायला आनी मैदा डस्ट केला. इफ तुमी ऑयल लावून न्ही बटर पेपर मेळटा तेय तुमी घालूंक शकता. ओके, सो हें आहा पळय बॅटर हातून हांव ट्रान्सफर करता. सो घालून न्ही ताका मातशें अशें टॅप करात. हांव न्ही ओवनान करतलें. सो ओवनान न्ही हांवें पयलीं 180 डिग्री 10 मिनटां हांव प्रीहीट करतलें. इफ तुमगेर ओवन ना कडायेन करूं शकता. कडायेन सकयल मीठ घालात नाजाल्यार रेंव घालूंक शकता. स्टँड दवरात आनी ताका एक 10 मिनटां प्रीहीट करून घेयात कडाई. मागीर ते दवरपाचें. मागीर हांव दवरून म्हणजे केक 10 मिनटां पयलीं हांव प्रीहीट करतलें. मागीर केक भितर बॅटर भितर दवरून एक 30 मिनिट्स हांव बेक करतलें. चॅक करतलें मदीं इफ ते कूक जावंक ना जाल्यार आनी 10 मिनटां दवरतलें. 30 मिनिट दवरतलें हांव. ओके, सो म्हाका तुमकां विचारूंक जाय शिवता हांवें हें हाडलां वॉटरमेलन. सो आतां म्हाका 8 वर लागला न्ही. वॉटरमेलन खावप काय ना म्हाका मातशें कमेंट करात. ओके, सो तेच एप्पल तेच केळी खावन न्ही वाजेलां हांव. सो म्हाजी एक युट्यूब फॅमिली आहा मुंबय ती पावली वॉटरमेलन खाल्यार काय ना खंय. सो मम्मी म्हणटा खाल्यार काय ना खंय. सो तुमकां मातशें विचारता हांव खावप काय ना म्हाका सांगा. नुस्तें की म्हणटा कोण म्हणटा गरम कोण म्हणटा थंड म्हणटा आनी तें बरें न्ही तें उदक न्ही तें चड. सो म्हाका तुमी कमेंट करा. तुमच्या कमेंटां हांव रावतलें मागीर हांव खातलें. तेजे पयलीं हांव कट करचें नाशिनात कळ्ळें. सो हांवें दवरला केक भितर बॅटर दवरला भितर. हांवें पयलीं 10 मिनटां ताका बेक म्हणजे प्रीहीट करून घेतला आनी आतां हांवें जस्ट ताका न्ही 25 मिनिट पयलीं दवरला. पयलीं 25 मिनिट जावं न्ही कित्याक पयलीं प्रीहीट केला आनी 10 मिनटां ताका लागून. सो मागीर हांव चॅक करतलें इफ तें बरें कूक बीन जावंक ना जाल्यार आनी एक 10 मिनटां ताका दवरतलें. ओके, सो जायत तुमकां केक जालें की तुमकां मेळटा. ओके, चला. सो हांगा पळयात केक जाल्लो आसा. दनपाराच जाल्लो. मागीर आमी स्टडीज घेतले अजून न्हिदले. आतां उठला आतां खावपा येयला. ओके, सो म्हटलें बिर्याणी खाता आनी ब्लॉग एंड घेता कित्याक फाल्यां येजो इंग्लीश ग्रामर पेपर खूब आहा तें रे. आवाज ना येजो इंग्लीश ग्रामर म्हटलें की. ओके, सो पळयात स्टार्टींग हांवें ना 25 मिनिट दवरलेलें. मागीर हांवें टूथपीक घालून पयलें मातशें भितर न्ही कच्चें आसलेलें. सो मागीर आनीक 10 मिनटां दवरलें हांवें. ओके, आनी हें पळयात बरो जाल्लो आसा. सो म्हटलें खावया. मम्मी रावला केन्ना खाता खंय. ओके, बरो न्ही. ओके, सॉफ्ट जालें न्ही. सॉफ्ट ना हें पळय. ओ ब्युटिफूल. हय टिफिन व्हरता मरे थोडे. पयलीं मम्मी दिवया. मम्मी खावंक सांगतलें. तूं पयलीं काय गे तुका जाय आसलेलें. आई खावंक सांगता तुमकां. घे खावंक सांगता तुमकां कशें आसलें. म्हाका लायक. म्हाका रवा केक खूब लायक. रवो बीन बरो फुल्ला आनी बरो खूब जाला. खूब तेंपानी केला. मातशें म्हाका दिसता स्वीट कमी जालें. बरें आहा. हा स्वीट कमी जालें. साखर घाल भितर वयर. साखर बुडून घा. ते चेप्पेशें ना बरें सारकें आहा. आई बसला. ते सगळे आपूण खाता खंय ते सगळे आपूण खाता. सगळे आपूण सगळे तुका सांगू ना मरे. तो फाल्यां टिफिनाक व्हरता खंय. ब्लॉग एंड घेता कित्याक बरा तेजे स्टडीज घेवंक जाय म्हाका तेका लागून. आनी कांय ना. काल एक बड्डे आसलेले आनी काल हांवें ब्लॉग घालूंक ना. सो कालचो बड्डे आसा. तर नाव आसा बिलेटेड हॅपी बर्थडे नियोमी बरेटो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नियोमी बरेटो. युअर birthday and many blessings to you.
May God, may God is his happy birthday. चला Bye. Love you friends. Please you comment and subscribe to my channel for all. चला बाय Bye. ए आई हांगा वाटणी करता केकाचे बाय बोल पहिली बाय. बाय हा चला बाय Bye.